गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो घडामोडी जाल्यात त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमच्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। जिल्लो पंचायत आणि फुडें येवपी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार आसात। जिल्लो पंचायतीची अधिवेशन सुचोवणी अजूनय येवंक ना, ताच्या खातीर आमच्या गाभो समितीची बसका जावपाची आसा। 2027 लक्ष दवरिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की PF जे खातेधारक आसात तांच्या खातीर खोशयेची खबर आसा। आता PF अकाउंटात जे तुमचे पयशे आसात ते तुमकां सरसकट म्हणजे 100% पयशे काडपाक मेळटले। हालींच जाल्ले केंद्रीय कामगार जो मंत्री आसा ताच्या अध्यक्षते खाली जी CBT संस्था आसा त्या संस्थेचे बसकेत म्हत्वाचे निर्णय जाले आणि काय जे अडथळे असले ते पयस करून 100% पयशे काडपाक मेळटले अशी एक म्हत्वाची बातमी आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटले। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातमी सांगिल्ल्यो आसा। ते एक म्हणल्यार ZP इलेक्शना बद्दल, तशेंच दुसरी आसा ती PFचेर। ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर पळयात। आतां फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। म्हजे घर येवजणे खाला सध्या आतां आसा ते अर्ज वाडपाचे सगळ्या जिल्ल्यान सगळ्या तालुक्यांनी सुरू आसा आनी आयज मुर्मुगांव, दाबोळे आनी बायणा हे अर्जांचे वांटप जालें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केला की म्हजे घर येवजणे खाला कोणूय जर एजंट बनावट पद्दतीन अर्ज दितात जाल्यार तांच्या पासून सादूर रावचे अशे तरेचो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलेला। ही एक बातमी। आनी दुसरी म्हळ्यार मडगांव रवींद्र भवनाचे दुरुस्तीचे काम ऑक्टोबर 30 म्हटल्यार ह्यो म्हयनो सोंपच्या पयलींच जातले। तशेंच नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकांत रवींद्र भवन कलाकारां खातीर उक्ते करून दितले अशी घोशणा PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलेली आसा। आयज मडगांवांत ताचो पयलो जनता दरबार जालो आनी तांणी लोकांची गाराणी आयकून घेतली। सो ह्यो दोनूय अपडेट्स तुमी आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तशेंच काल राती काणकोण श्रीस्थळ हांगासर दोगा ज्येश्ठ नागरिकाचेर कांय जाणांनी तांकां मारबळ केली। हे विशीं जाणा जावन घेवपा खातीर फुडें आमी दिप्ती कडेन। ऐश्वर्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे श्रीस्थळ काणकोणात 2 ज्येष्ठ नागरिकांचेर काय लोकांनी मारबळी केल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयलें। नेमके मात आनी त्या हल्ल्या उपरांत ते दोगूय जे जाणटे आसात तांकां ज्येष्ठ नागरिकांक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसात। मात नेमके तांकां हो हल्लो करपा फाटलें कारण जें आसा तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना आनी हाचो तपास जो आसा ते काणकोण पुलीस करतात। दुसरी अपडेट म्हळ्यार गोंयचे फामाद मयेची सैमीक गिरेस्तकाय पळोवपाक पयलीं पर्यटकांची खूब गर्दी येताली, खासा करून मयेचे तळे पळोवपा खातीर। पूण आतां पर्यटकांचो उणाव दिसून येवपाक लागला आनी देखून थळाव्यांच्या वेवसायाचेरूय हाचो बरोच परिणाम जाल्लो आसा। मात आतां मयेच्या ह्या पर्यटन थळाक म्हणजे पर्यटनाक बरे अच्छे दिन येतले अशें आश्वासन जें आसा तें थळावो आमदार हांणी दिल्लें आसा आनी 1 नोव्हेंबराच्यान घडये हांगा पर्यटनाक सुरवात जातली अशें आश्वासन जें आसा ती अशी म्हायती जी आसा ती मयचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिल्ली आसा। ह्यो दोनूय बातमी तुमी सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवच्यो। ह्यो जे आमचे एंकर तशेंच सब एडिटरांनी तुमकां बातमी सांगिल्ल्यो आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात। कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव ऐश्वर्या केरकार। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता।
फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केला. आज के इस कार्यक्रम में नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इस कार्यक्रम में खास करके हमारे साथ में इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर रवि